Juanvachem Poilem Potr. संवसाराचेर आमचें जैत. Ch.5. जीं कोण जेजू क्रिस्त म्हूण भावार्थान मानून घेतात तीं देवा थावन जल्मल्यांत, आनी जीं कोण बापाचो मोग कोत्तात तीं ताच्या भुरग्यांचोय मोग कोत्तात. आमी देवाचो मोग कोत्तांव आनी ताच्यो आज्ञा पाळटांव जाल्यार दुबावा विरेत आमी देवाच्या भुरग्यांचोय मोग कोत्तांव म्हूण आमकां कळोन येता. कारण देवाचो मोग करप म्हणजे ताच्यो आज्ञा पाळप, आनी ताच्यो आज्ञा जोड न्हय. कित्याक जांकां देवान जल्म दिला तांणी संवसाराचें जैत व्हेलां. संवसाराचेर आमी जैत व्हेलां तें आमचो भावार्थ. कोण संवसाराचें जैत वोत्ता जायत जेजू देवाचो पूत म्हूण भावार्थ दोत्तात तींच. जेजू विशीं देवाची गोवायकी आनी सासणीक जिवीत. आयलो तो जेजू क्रिस्त उदका आनी रोगता वरवीं तो आयलो. उदकाचेच वरवीं न्हय तर उदका आनी रोगता वरवीं. आनी पवित्र आत्मो हाका गोवाय दिता, कित्याक आत्मो म्हणल्यार सोत. हाका 3 गोवायांची साक्षी आसा, आत्मो, उदक आनी रोगत, आनी ह्या तेगांयची गोवायकी एकूच. मनशांची गोवायकी आनी मानून घेतांव, पूण देवाची गोवायकी अदीक विस्वास फावो आसलोली, आनी ही गोवायकी देवान आपल्या पुता विशीं दिल्ली आसा. जीं कोण देवाच्या पुताचेर भावार्थ दवरतात तांचें सवें ही देवाची गोवायकी आसा. जीं कोण भावार्थ ठेविनात तीं देवाक फटकिरो करून सोडटात. कित्याक जी गोवायकी देवान आपल्या पुता विशीं दिल्या ती तांणी मानून घेवंक ना. ही आसा ती गोवायकी. देवान आमकां सासणीक जिवीत दिलां, आनी हें जिवीत ताच्या पुता सवें आसा. ज्या मनशां सवें पूत आसा त्या मनशांक जिवीत आसा. ज्या मनशां सवें पूत ना त्या मनशांक जिवीतूय ना. तुमचें सवें सासणीक जिवीत आसा कित्याक तुमी देवाच्या पुताचेर भावार्थ दवरला. हें तुमी जाणो जावचे खातीर हें सगळें हांवें तुमकां बरयलां. पुरवणां. पूर्ण विस्वासाचें मागणें. कितेंय आमी देवाचे खुशे प्रमाणें ताचे लागीं मागूं तो आमकां आयकता. ताचेर हो आमचो पूर्ण विस्वास आसा. आनी जर सगळीं आमची मागणी तो आयकता म्हूण आमी जाणव तर जें आमी ताचे लागीं मागलां तें आमकां मेळ्ळें म्हूण आमकां खात्री आसा. जीं कोण आपलो भाव वो भयण मन्नांत रिगून दवरिना तसलें पातक कोत्ता म्हूण पळयतीत तांणी त्या भावा वो भयणी खातीर प्रार्थना करचें, आनी अशें तांचे वरवीं त्या भावाक वो भयणीक नव्यान सांगता. मन्नांत रिगोवन दवरिना तसलें पातक कोत्तल्यांक जिवीत मेळटलें. मन्नांत रिगून दवरता तसलें पातक आसा. असलें पातक कोत्तल्यां खातीर तुमी प्रार्थना करचें म्हूण हांव सांगिना. कशेय भाशेन वायट करप म्हणल्यार पातक, पूण सगळीं पातकां मन्नांत रिगून दवरतात तसलीं न्हय. पोत्राचो आताप. जीं कोण देवाचीं भुरगीं तीं पातक करिनात, पूण देवाचो पूत तांकां बाळगून दवरता, आनी नश्ट्याक तांचेर हात घालूंक कसलीच पदवी ना. हें आमी जाणव. आमी देवाचीं आनी आख्खो संवसार नश्ट्याच्या ताब्यांत आसा. हेंय आमी जाणव. आनिकूय आमी जाणव देवाचो पूत आयलो आनी खऱ्या देवाक वळखूंक ताणें आमकां विवेक दिला. ह्या देवा सवें आनी ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता सवें आमी आसांव. होच तो खरो देव आनी सासणीक जिवीत. प्रितीच्या भुरग्यांनो, कुड्ड्या देवा थावन पयस रावूंक चोत्राय दोरात. देवाचें उतर हें.